हो व्हिडिओ सारको कोण आता पिक्चर काडपा आहा तू समज फर्स्ट टाइम काडटा ओ मे बी तू इंटरेस्टेड आहा पिक्चर काडपाक जाल्यार दिस व्हिडिओ विल हेल्प यू अ लॉट. सो पेपर भायर काडा आनी नोट्स घेवपाक रेडी रावा कॉज वी आर गोना बिगिन द व्हिडिओ नाव. सगळ्यांत मेन थिंग फर्स्टली तुका एक आयडिया जाय पडटली आनी आयडियाचेरूच तूं आख्खें पिक्चर काडटलो ती आयडिया खंय बरोवपाक नाका. एकलो डायरेक्टर आहा तेणें म्हणलेलें ज्यो आयडिया तुज्या तकलेन उरता न्हू त्याच आयडियारांचेर पिक्चर काडपाक जाय. समज तुका एक आयडिया येयली आनी मागीर गेली आनी तुका कळत सुद्दां यू आर नॉट मेंट टू मेक अ फिल्म अबाउट दॅट. जी आयडिया तुका स्वता येता स्वताच ओके हेचेर पिक्चर करपाक तेचेरूच पिक्चर करपाक. सो आयडिया येताच ती तकलेन दवर तुजी एन्ड मे बी जस्ट थिंक अबाउट दॅट आयडिया आनी मागीर एक स्टोरी ऑटोमॅटिकली फॉर्म जातली. ते फॉर्म जाताच मागीर आमी टॅक्निकल वचपाक जाय. फर्स्ट स्क्रिप्टींग करपाक तुका कितें यूज करूं येता. पेन पेपर घेवन बरोवपाक जाता वर्ड डॉक्युमेंटान बरोवप येता. हांव सद्याक हांवें स्टार्ट केलें फर्स्ट पिक्चर काडलें तेन्ना हांवें पेन आनी पेपर घेवन आख्खी स्टोरी बरयलेली लायक म्हणजे नांव खंयच्याक घालून आनी मागीर फुल्ली स्टोरी सायडीक. सो तें जावन मागीर यूट्यूब व्हिडिओ पळोवन मागीर हांव वर्ड डॉक्युमेंटाचेर पावलो आनी मागीर आतां मातशें प्रोफेशनली करता. एक सॉफ्टवेअर आहा कॉल्ड फेडीन आनी फेडिंगान तुका सारकें बरोवपाकूय इजी जाता आनी एक सारको स्ट्रक्चरूय मेळटा तुज्या आख्ख्या स्क्रिप्टाक. आनी मागीर समज तुवें डिजिटली केलें जाल्यार तुका मागीर तें प्रिंट मारून तुज्या एक्टराक दिवपाक प्रिंटूय इजी जाता. बट स्टार्टिंगाक तुवें पेन आनी पेपर घेतल्यार बरयल्यार बरो. कित्याक एक पावटी आयडिया येयली टायम आनी वेस्ट करून फायदो ना. कित्याक तूं कितलो टायम लायतलो बरोवपाक तितलो तुजो टायम पिक्चर काडपाक लागतलो. एक पावटी स्क्रिप्ट बरोवन जाली म्हणटकूच तुजें नेक्स्ट स्टेप जातलें लोकेशन स्काउटींग. तूं एक्चुअली स्क्रिप्ट बरयता तुका लोकेशन दिसता पडटलें खंय तें. बॉय फ्रॉम तालिगांव म्हाजो गांव. शाउट आउट टू ऑल द तालिगांव पीपल. सो हांव म्हाजें आख्खें हें आतां फिल्म आहा तें आख्खें तालिगांवान काडटलो. म्हाजें फर्स्ट फिल्म हांवें स्विंडनान काडलें कित्याक हांव थिंगा रावतालो आनी आय न्यू द एरिया. कित्याक तूं कितलें बरें एक एरिया जाणा तितलें बरें तुका तितलें बरो तुका फायदो पडटलो मागीर. कित्याक तूं जाणा आसतलो ह्या टायमार ही एरिया बिजी जाता. समज हो व्हिडिओ पळयता जाल्यार यो मोस्टली अ न्यू फिल्म मेकर आनी तें व्हडलो बजेट धरचो ना तूं. सो तुका आनी मागीर ते एक्स्ट्रा लायट हाडूंक बीन तेका आनी प्रॉब्लम ना. सो तुका गमपाक जाय केन्ना त्या लोकेशनाचेर वोत येतले केन्ना वोत येवचें ना, केन्ना तें लोकेशन बिजी जाता केन्ना बिजी जावचें ना. फॉर एग्जाम्पल हांव आतां पार्कान शूट करता. आमच्या तालिगांवान एक पार्क आहा ग्रावंडाच्या फुडल्यान. सो आख्खें पिक्चर वूड रिवॉल्व जस्ट अरावंड द पार्क एंड द ग्राउंड एरिया. कित्याक म्हाका मागीर ते एकूच दिसान म्हणजे म्हाजे 2 दीस लागतले. बट लायक मेन सीन आहा ते एकूच दिसान कवर जातले म्हाज्या घरान सावन लायक 10 मिनटां. सो हांव ती एरिया सारकी बरी जाणा. सो आतां स्क्रिप्ट बरयली लोकेशन सोडलें. थर्ड थिंग इज स्टोरी बोर्डींग. सो आतां शूट खंय कोत्तले म्हणजे खंयचे शॉट खंय वयतले स्क्रिप्टाक पळय. सो स्क्रिप्ट पळय 12 बॉक्सां काडा एक पेजीर एंड शॉट बाय शॉट बरय ओके. लायक स्टीक फिगर्स काडून हो चेडो हिंगा आसतलो तेन्ना कॅमेरा हे सायडीन ह्या एंगलाचेर आसतलो. हे चेडूं खंय प्लेस आसतले कॅमेरा हालतलो कॅमेरा स्टेशनरी आसतलो. सगळें हिंगाच प्लॅन केल्यार बरें. कित्याक लायक तुका मागीर आनी चिंतूंक फायदा हांव गेलो आतां लोकेशन खंय दवरतलो. 7 शूट स्टार्ट केल्लो तो मागीर 2 कापां जाल्यार मागीर लायटिंगूय चेंज जाता तुजें शॉर्ट्सूय बरें दिसचें ना आनी सगळ्यांक टायमूय वेस्ट. ताका लागून स्टोरी बोर्ड इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. सो तूं कितलो रेडी आहा एज अ डायरेक्टर तितलें बरें तुका ऑन द डे ऑफ द शूट. सो तूं जेन्ना कास्ट सिलेक्ट करता तेन्ना बेस्ट थिंग म्हणटा तें तुवें स्क्रिप्ट बरयला पळय तेजेर सारको क्लोज कोण एक्टर को दिसता तुका तेका सिलेक्ट करा. डोंट गो बाबा म्हाजो फ्रेंड हेजे बरा बेस्ट जातलें म्हाजें ना. तुज्या स्क्रिप्टाक प्रमाणे तो दिसता ओके हो सारको चेडो सारको ह्या स्क्रिप्टार फिट जातलो हो. सो त्याच मनशा बरा वसा. समज तुवें एक कॅरेक्टर बरयला वीच चड उलयना मातसो ओग्गी को आनी मागीर कोण एक फानी मनशाक स्क्रिप्टान घाल्लो तुवें तो ओगी मनशा एक्टींग करता तेन्ना नॅचरल दिसचें ना. सो बेस्ट थिंग म्हणल्यार आमी कितल्या नॅचरल एक्टर्स घेता जेंचो बिहेवियर तोच आहा जे तुवें स्क्रिप्ट बरयला तेजे वूड हेल्प यू इन द लॉंग रन. आनी एक थिंग सो समज पाय हे आमी जाय जाल्यार जायत्या पिक्चरांनी पळयल्या लायक आतां सद्याक शॉर्ट फिल्मां. समज आमी पायचो रोल सिलेक्ट करता सो त्या पायच्या रोलाक एक व्हडल्या मनशाक घेवन तेजेर कलर घालून डाक्टरमन्स करून ते फायदो ना. वायस वर्सा
लायक धाकट्या मनशाक व्हडल्या मनशाक धाकटो दाखयल्या पासून ओड दिसता. लायक एक 40 मॅनाक सारको टिनेजर. हांव न्हू बॉलिवूडान करता ते मेकअप बीन मारप, पूण आमकां तितलो बजेट ना मेकअप करपाक. सो एजी प्रमाणे सिलेक्ट कर. सो समज तूं कोण एक टिनेजराक पिक्चर बघला, टिनेजर सिलेक्ट कर. भुरग्याक पिक्चर बघला, भुरग्याचो रोलाक भुरग्याक सिलेक्ट कर. सो एज प्रमाणे सिलेक्ट कर आनी कॅरेक्टर एज प्रमाणे सिलेक्ट कर, आनी त्या मनशाच्या स्वभावा कॅरेक्टरा प्रमाणे तूं सिलेक्ट कर तुजे कास्टाले मेन. आनीक जायते लोक आहा, पूण मेन लोक आसतले मॅवरिक आनी वेलरिजा विच आर ओवर हियर. And I think they will do a good job. So काल हांव तांकां मेवलो, which is another step, just get to know each other meeting. So like आतां तुजी सगळे जाता, तूं आतां एक बेश्टी मिटींग कशी दवरा, अशें वळखोवपाक एकामेकाक आनी आयडियोय घेवपाक, आनी तांकां कितें डावट्स आसा जाल्यार स्क्रिप्टीचेर तेवूय क्लियर करपाक ही मिटींग सारकी हेल्प जातली. कित्याक एज अ डायरेक्टर तुका दिसता ही म्हाजें स्क्रिप्ट हालोवपाक जायना कांय हिंगाचें, बट देन थोड्या फावटी कितें जाता, एक्टर तुका इतल्या बऱ्यो आयडिया दिता दॅट यू लायक हें हांवें केन्ना चिंतूंक ना, आनी तुजें इगो बीन सायडीक दवरून त्या एक्टराच्या आयडियाच्या बरो गेल्यार आनीक फायदो आहा. कित्याक एट दी एंड ऑफ द डे तुका एक बरी स्टोरी सांगपाक जाय. तुज्या इगोक लागून तुजी स्टोरी हर्ट जावपाक उपकारना. ही मिटिंगाचेर तुमी आख्खी स्क्रिप्ट डिस्कस करूंक जाता, तूं कशें डायलॉग डिलिव्हरी डिस्कस करूंक जाता. बेस्ट थिंग आनी एक थिंग करूंक जाता. सो समोर आतां फॉर एग्जाम्पल म्हाजें आतां पिक्चर पाखान आहा, ओके. सो हांव युट्यूबार वयतलो आनी म्हणटलो पाक सीन. सो मागीर पाक सीन हांवें मारलें तेन्ना लायक जायत्यो आहा तितल्यो पाकाच्यो सिनी येतल्यो, आनी मागीर त्यो तेजे लिंक कॉपी करून हांव दवरतलो. सो मागीर ते एक्टरांक दाखोवपाक पळय म्हाका सीन आहा ती ओही जाय, आनी तांकांय मागीर एक आयडिया येतली, ओके बाबा एका ओही जाय, सो म्हाका हें करपाक जाय. एन्ड देन प्लस एज आय सेड आयडिया ते दिता, त्यो आयडिया जॉट डावन करा, वीच मायट हेल्प इन युअर मुवी एज वेल. हांव आतां दोनूय म्हज्या एक्टरांक तेज्या पयलीं म्हणजे वळखतालो, मॅवरिकाक वळखतालो, वेलरिजाक हांव वळखून नासलो. एन्ड देन वी मेट अप एन्ड देन वी स्पोक एन्ड नाव वी नो इच अदर लायक. सो मागीर तूं डायरेक्ट समज तूं एक्टराक हें केलें आनी डायरेक्ट पिक्चर काडूंक गेलो जाल्यार लायक तें कनेक्शन आसना आनी मागीर सगळें ऑकवर्ड जाता. सो एक दोन पावटी एक्टरांक मेवल्यार पासून आनीक बरें आहा. आनीक थिंग म्हाका एड करपाक जाय लास्ट, वीच वूड बी रिहर्सिंग, बट आय एम नॉट शुअर म्हाका टायम मेवतलो जाल्यार करपाक तें. बेश्टें एक दीस एक दोन दीस पयलें पिक्चर काडच्या पयलीं, एक दोन दीस पिक्चर काडच्या पयलीं एक्टरांक घेवन बेश्टी स्क्रिप्ट घेवन बेश्टें रिहर्स करपाक खंय लायन डिलिव्हर जातली, आनी मागीर एक पावटी ते स्क्रिप्टीचेर गेले पासून जाल्यार मागीर तुका एक बरी आयडिया येतली, ओके ही लायन मातशी बरी दिसना, ही काट करुया, मे बी ह्या लायनी कडेन आनी कितें एड केल्यार आनीक मातसो इफेक्ट पडटा. आय थिंक दॅट्स दी एंड ऑफ द व्हिडिओ. होपफुली तुमकां व्हिडिओ लायक जालो. लायक जावंक ना जाल्यार सांगा म्हाका, लायक जालो जाल्यार पासून सांगा, लायक जालो जाल्यार कित्याक लायक जालो तें सांगा. पळय टॉपिकाचेर हांवें त्यो मातशें ब्रिफली उलयलां. समज तुका इन डेप्थ वचपाक जाय टॉपिकाचेर, तो फेडीन सॉफ्टवेअर कसो यूज करता, मे बी स्टोरी बोर्ड कसो क्रिएट करता, म्हाका मातशें कमेंटान सांगा. मागीर हांव तो इन डेप्थ व्हिडिओ करता तुमच्या पासत. एन्ड आय थिंक दॅट्स इट. आतां वयता हांव कामाक. वचच्या पयलीं यो एक किस दी म्हाका, यो काम.